मोगाळ भावां भयणीनो वसा सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता परगट करा म्हळ्यार जिवंत जेजूच्या आदेशाक पाळो दिवन हर एकलो क्रिस्तांव भावार्थी देवाच्या राजाची बरी खबर प्रसारूंक आपल्या तांके पुरते प्रयत्न चलयतना डिवायन वर्ड टीव्ही चॅनल सुवार्ता प्रसार मिसांव वावुरांत 10 वर्सां संपयता म्हूण जाणा जावंक व्हड संतोश भोगता. ह्या वर्त्या सुवाळ्यार टीव्ही चॅनलाचो मालक मानेस्त स्टीफन मेंडेस आनी तांच्या सर सिबांदीक हांव परबी पाठयतां. देवाच्या राजाची बरी खबर संवसाराच्या हर एका कोनशांत प्रसार करूंक आधुनीक माध्यमां भोव बरीं साधनां. टीव्ही माध्यम साद्या लोकांचें आनी चडांतल्या चड लोकांन विक्षण करचें. कोविडाच्या काळार आत्मीक संगतीक आनी सर्व हेर रितींनी टीव्ही माध्यम लोकांक कशें फायद्याचें पडलां म्हणलें आमी हर एकलो जाणाव. माध्यमाचो बरो प्रयोग करूंक जबाबदारी पाळची गरज. डिवायन वर्ड टीव्हीन कोविडाच्या काळार जायतो वावर चलोवन लोकांचो भावार्थ जिवाळ दवरूंक वावंट काडल्या. ह्या खातीर सर्व क्रिस्ती परजेचे नांवी हांव डिवायन वर्ड टीव्हीचो उपकार आटयतां. आजकाल माध्यमां चलोवचें तितलें सलीस न्हय. जायत्या संवसारी ओडणेक आनी तेंतेसांक बाली जावचो आपाय थंयसर आसा. तेच परी माध्यमां चलोवंक जायत्या संपन्मुळांची गरज आसा. ह्या सर्व आडखळी मदें डिवायन वर्ड क्रिस्ती परजेच्या सेवेंत 10 वर्सां संपयता म्हणलें निजायकी व्हडविकेची गजाल. दशमानोत्सवाच्या ह्या बागी सुवाळ्यार डिवायन वर्ड चॅनल चड आनी चड लोकां मोगाळ जावन सर्व क्रिस्ती परजेक आदाराचें आनी मोगाचें जावं म्हूण हांव आशेतां. देवाचें राज प्रसार करच्या सेवेक प्रतिफळ देवच हजार वांट्यांनी फावो करूं दी म्हूण मागता.